लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज म्हणजे जे लोक रोमी उलयता रोमी बरोयता आनी कोंकणी ताची मायभास ते जावन आसता लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी. 36 वर्सां जाली रोमी लिपीचेर अन्याय चलता. गांवांनी रेझोल्युशनां लोक आपणाचे ग्रामसभेत पास करता. हो जावन आसा लोकांचो उलो. कित्याक एक तर अशें आसूं येता हें अनुदान दिवन तो आमची तोंडां बंद करूंक सोदता. तुमी राजभास कायद्यांत रोमी मागो नाका. पास सांबाळले पूण आयज पासून तो स्टॅच्यू थिंगा येयला. सो टुमॉरो एस्टाब्लिशमेंट बेस्ड फॉर द सेक एंड फॉर द हेक ऑफ passing resolution pass करनाका get this implemented which is very important. I've been always telling government is going to one day tell us आमकां पयशे दिताय. पयशे दिता म्हणजे ही बीक आसा तुमी ही बीक आमकां तुमी दिवपा नाका दिनाका. आम्ही जी चळवळ चालू केल्या ती आम्ही तशीच बंद करपाचे ना बिकॉज वी वॉन्टेड द स्टेटस ऑफ रोमन कोंकणी. देवनागरी बरोबर आमकां तेणी स्टेटस दिवपाकूच जाय. जेन्ना रोमी लिपीक जो अन्याय जाला तो अन्याय आमच्या बरोवप्यांचेरय जाला. रोमी बरोवपी आसात लिटरेचर आसा ताचेरूय अन्याय जाला. रिक्वेस्ट करता जे सगळे एमएलए आसतात तेणी समजोचे रोमी लिपी आमची लाखांनी लोक उलयतात बरयतात तांकां रिस्पेक्ट दिवचो आनी ते रेझोल्युशन सपोर्ट करचो आनी पास करचे आनी ऑफिशियल लँग्वेज ताका इन्क्लूड करचे. असेंब्ली क्रूज सिल्वा एमएलए हाणें प्रश्न विचारलो आनी ताका जबाब दिवन सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें रोमींग हो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट एमेंड करपाचो प्रपोजल कोणेच घातला. ताजो प्रश्न ताजो जबाब सारको आसा. हो प्रपोजल कोणें घालपाचो रोमी लिपी खातीर. रोमी लिपी खातीर प्रश्न घालपाचे मनीस मेले. रोमी लिपी खातीर एमएलए मेले. फाटलीं कांय वर्सां जेन्ना आदोगाद राजाराव ग्रासियस एमएलए आसलो ताणें एक बील प्रपोज केलें आनी ताचें बील ताका इंट्रोड्यूस करूंक सुद्दां सारको चान्स दिवंक ना. ताचे फाटल्यान चर्चा व्हडली भाशा कितें आसा हो मोठो प्रश्न. 36 वर्सां जाली रोमी लिपीचेर अन्याय चलता येता सगळे गोंयकारांचे मनांत. गांवांनी रेझोल्युशनां लोकांचे आवंडे पुरे करूंक हे एमएलएची कायदो. पूण आमचे एमएलए त्यांचे ओग्गेपण पयल्यार आमकां कितें न्हिदोन आसलें बरें आहा तें बोरमेन आसलें बरें. दे नीड अ वेकअप कॉल हे इशूवाचेर उलोवपाक. ग्लोबल कोंकणी फोरम तांकां उलो मारता. भोव करून हे आमचे ऑपोजिशन एमएलए आहा तांकां आनी तशेंच हे 14 जाण लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे एमएलए आहा. हेणी हो रोमींचो आवाज हावजान काडूंक जाय. लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज म्हणजे इज नॉट अबाउट रिलीजन ते वेगळे रिलीजियस मायनॉरिटीज. वी आर टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज. लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज म्हणजे जे लोक रोमी उलयता रोमी बरोयता आनी कोंकणी ताची मायभास ते जावन आसता लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज. आनी आर्टिकल 29(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाचे प्रमाणे हो जावन आसा आमचो लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीजांचो एक फंडमेंटल रायट. हे कायद्या प्रमाणे आमकां जबरनासपणान दिवंक जाय आसलें. कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणजे कितें कॉन्स्टिट्यूशनाचो कायदो. सो आमकां 36 वर्सां हो अन्याय कित्याक जालो रोमी लिपी खातीर. एकूच भाशा एकूच स्क्रिप्ट कोणें भितर काडली. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सेक्रेटरी सुशील सेल्वाधर फेर्नांदीस त्या दिसा विधानसभेत अधिवेशना वेळार आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें आमी रोमीक ग्रांट्स दिता अनुदान दिता म्हणून. म्हाका दिसता ना कित्याक एक तर अशें आसूं येता हें अनुदान दिवन तो आमची तोंडां बंद करूंक सोदता. तुमी राजभास कायद्यांत रोमी मागो नाका. पण घटनेच्या 29(1) हाचे कारण आमी हो फंडमेंटल रायट मागता. आतां पळय सरकार म्हणटा आमी ग्रांट्स दिता रोमीक बरें आसा पूण ग्रांट्स कितले दिता. हांगासर सुरवात जाता. गोवा कोंकणी अकॅडमी आसा ताका सरकार ग्रांट्स दिता 156 हे. सो आनी हाका ही आमची रोमी बॉडी खासगी संस्था आसा ताका दिता 21.61 lakhs. 14% ऑफ वॉट देवनागरी इज गेटिंग इन ग्रांट्स. ओके सुरवात हांगा जाता.
डिस्क्रिमिनेशन करपाची सुरवात हांगा जाता. हांगा कित्याक इक्वेलिटी ना? फुडें वचून आमी फुडें देवनगरी इस्कॉलान घातली, इस्कॉलान शिकयतात, रोमी ना इस्कॉलान. देवनगरी शिकून भुरग्यांक फायदो जाला कसलो? सरकारी नोकऱ्यो मेळोवपाच्यो. मायनॉरिटीज आहात तांची भुरगीं वर्सां देवनगरी शिकूंक पडली, तांकां कोटीन वचूंक लागली. तायच ती सांडल्यान भुरगीं, तांकां नोकऱ्यो मेळना. तांकां नोकरेक गेले जाल्यार तुमी खंयच्या भाशेन शिकल्यात, तुमकां नगरी येता, हाचो वापर करता अशें विचारता. सो एगेन इट इज परत मायनॉरिटी. ताचे खातीर आमी आमचे मागणे इतलेच, अंडर 29(1) हाचे काळ जो आमचो मुळावो हक्क आहा, फंडामेंटल रायट आहा, तो आमकां दिवचो. वन प्रपोजल घालपाकूय जाता, पूण प्रपोजल ऑलरेडी इन द पास्ट आहा. नंबर 1. दुसरें म्हणटा रेझोल्युशन क्रूज बाबान काडा बरें आहा, आनी वी एक्सपेक्ट सगळे MLA उठोन ह्या रेझोल्युशनाक टोटल सपोर्ट दाखोवपा जाय. तिसरें, इट इज नॉट इनफ ओनली टू गेट द रेझोल्युशन पास. वन स्टेप अहेड आय वॉन्ट टू गो. हे रेझोल्युशन पास कोण ते इम्प्लिमेंटूय जावपा जाय, बिकॉज पास जाला आपले, पूण आज पासून तो स्टॅच्यू थिंगा येयला. सो टुमॉरो एस्टाब्लिशमेंट फॉर द सेक एंड फॉर द हेक ऑफ passing resolution pass करनाका, get this implemented, which is very important. Here तुम्ही आमका favor कोण नाही, there is no favor. I've been always telling government is going to one day tell us आमकां पैसे दिताय. पैसे दिता म्हणजे ही भीक घालताय तुम्ही. ही भीक आमकां तुका दिवपा नाका दिनाका, पूण आमकां आमगेलो हक जाय. तियात्र फिल्डान 40 वर्सां जालीं हांव पळयतां जे आमचे 14 MLA आतां आसात ते, आनी तेचे पयलीं आसले ते मायनॉरिटीज आसले ते तियात्र प्रमोट करपाक हेल्प कोत्ता जाय तांकां. तियात्र म्हळ्यार रोमी कोंकणींतल्यान जे तियात्र आहा ते, पूण हांव म्हणटा ते तियात्रच प्रमोट केले म्हणून जायना. आमकां हो हक्क दिवपा जाय. रोमी कोंकणी देवनागरी बराबर आमकां तेणी स्टेटस दिवपाकूच जाय. तेंकडे जे आमी निवडून हाडल्या ही आमची कोंकणी मायभास, रोमन कोंकणी जिका स्टेटस मेळोंक ना, तो तुमी फायट करून असेंब्लीन पास करून घेवचो. आमी जी चळवळ चालू केल्या ती आमी तशीच बंद करपाचें ना, बिकॉज वी वॉन्टेड द स्टेटस ऑफ रोमन कोंकणी. ते म्हणल्यार गांवांनी वचून मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाचें. 12 जाणांचो जमो आमी विचून काडला, आनी 12 जाण आमी एकठांय जावन तांणी आमकां आमचो आग्रो आसा 12 जाणांक आनीकूय मेंबर करून. तशेंच आमची तजवीज आसा पुराय नॉर्थ आनी सावथाक ग्राम सभा जाता, तितून आमी आवाज उठोवन तो हे रेझोल्युशन पास करूंक इक्वल स्टेटस दिवंक आमचे रोमी लिपीक. जेन्ना रोमी लिपीकेचो अन्याय जाला तो अन्याय आमच्या बरोवप्यांचेरय जाला. रोमी बरोवपी आसात, लिटरेचर आसा, ताचेरूय अन्याय जाला आसा. आमकां हे फंड्साची व्हडलीशी गरज ना, पूण आमकां इक्वल स्टेटस दिवंक आमच्या MLA हे आमच्या जो असेंब्ली आतां चलतात तेतून ते रेझोल्युशन पास करून जे क्रूज भवन मांडला ताका तांकां दिवन ते पास करचे म्हूण आमची काळजांतसून विनंती. ऑटोनी कार्डोजो जशें आमचे कलिग्सान सगळे ऑलरेडी डिस्क्रायब केला, परतून एक फावट हांव रिक्वेस्ट करता जे सगळे MLA आसात तेणी समजोवचें रोमी लिपी आमची लाखांनी लोक उलयतात, बरयतात, तांकां एक रिस्पेक्ट दिवचो आनी ते रेझोल्युशनाक सपोर्ट करचो आनी पास करचे आनी ऑफिशियल लँग्वेज एकटा इन्क्लूड करचे.